गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान राज्याचो मुख्यमंत्री बरो नाशिल्ल्यान तांणी राजिनामो दिवन घरा विश्रांती घेवची असो उपदेश केल्लो. मात ताचेर आतां राजकारण जावपाक लागला. भाजपाचो युवा संघटनेचो पदाधिकारी गजानन तिळवेन गिरीश चोडणकराक फेसबुकाचेर धमकी दिवपी पोस्ट केला. ताका सतीश धोंडान उजो लावपाचो प्रयत्न केला, असो आरोप काँग्रेसीन केला. अशी कितें चोडणकरान चूक केल्ली की भाजपान तयार केल्ले अतिरेकी धमकी दिवपाक लागल्यात, असो प्रश्न काँग्रेस करता. गोवा प्रदेश काँग्रेसीक गोंयच्या माननीय गोंयच्या मुख्यमंत्री मनोहरबाब पर्रीकर हेच्या आरोग्या विशयी माणुसकीच्या दृश्टीकोनान आमकां ताचे बद्दल आपुलकी आसा. ताच्या आरोग्या विशयी आमी चिंतीत आसात आनी ह्या विशया लागून आमी तांकां म्हणिल्लें की तुमी थोडी विश्रांती घेवची अशें आमी आमच्या प्रदेशान तांकां एक तुमच्या माध्यमातून एक रिक्वेस्ट केलेलो. पूण ताचेर भारतीय युवा मोर्चाचे पदाधिकारी गजानन तिळवे ह्या BJP युवा मोर्चाचो पदाधिकारी हांणी म्हणलें की आमच्या प्रदेशाक की तुमी तुमच्या लिमिटान रावात. तशेंच गोंयचे माजी आमचे सरचिटणीस BJPचे सतीश धोंड हे गोंयान BJPचे पयलीं माजी आशिल्ले आमचे सरचिटणीस हांणी म्हणलें की आतां वर्ड ना आनी टायमूय ना, आतां कृती करपाक जाय. हे फेसबुकाच्या माध्यमान हे अशे जे फेसबुकार अशें घालून आमच्या लोकशाहीच्या ह्या राष्ट्रान आनी आमच्या लोकशाहीच्या मार्गान जे आमचें भारत राष्ट्र चलता, जे आमी लोकशायेन रावतात, हें कितें पर्यंत हें योग्य आसा अशें हे खंयच्याय पार्टीन दुसरे पार्टीच्या अध्यक्षाक अशें संबोधप म्हणजे आमी हांगा म्हणपाक सोदता की भाजपा पक्ष हो आपल्या माध्यमान अतिरेकी तयार करूंक सोदता कितें. आनी ताणें म्हणलां की आमचे माजी स्वर्गीय शांताराम बाब नायक हांकां आमी जें कितें केल्लें हें आमी ताची पुनरावृत्ती करपाक सोदतात अशें तेंचें ह्या माध्यमान तो म्हणटा. पूण आमी पत्रकाराच्या माध्यमान प्रेसाच्या माध्यमान BJP पक्षाक विचारूंक सोदता की तुमी ह्या लोकशाहीच्या राज्यान हे अशे अतिरेकी तुमी तुमच्या पक्षाच्या मार्फत तयार करूंक सोदतात कितें. भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी फेसबुकाचेर धमकी दिवपी वक्तव्याचो निषेध काँग्रेसीन केला. गोवा प्रदेश काँग्रेस प्रखर निशेध करता ह्या तेंच्या वक्तव्याचेर. गजानन तिळवे आनी सतीश धोंड हे भाजपाचे जे पदाधिकारी आसात, जो माजी पदाधिकारी आमचो सतीश धोंड आनी युवा मोर्चाचो पदाधिकारी गजानन तिळवे हेचो आमी प्रखर निशेध करतात. गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षाक दिल्ल्या धमकी संदर्भात काँग्रेसीचे उत्तर गोंय अध्यक्ष विजय भिकेन म्हापसा पुलिशेन कागाळ केल्या. त्या कागाळीचो संदर्भ घेवन पुलिसांनी FIR नोंद करून तिळवेची, सतीश धोंड आनी ही धमकी दिवपाच्या फाटल्यान आशिल्ल्यांची चवकशी करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. डिमांड करता आमी आनी मागतात की हेंचेर जे आमचे उत्तर गोंयाचो काँग्रेसचो अध्यक्ष विजय भिके हेणे जी कंप्लेंट दिली आसा म्हापशें पुलीस स्टेशनान तेजेर तेमी FIR फायल करचो ह्या दोगांचेर आनी हेजेर तुमी कारवाय करची सरकारान आनी सरकारान दाखोवचें की सरकार हो सरकार जो गोंयचो सरकार आसा हो निश्पक्ष सरकार आसा. कोणी जावं तेजेर जे कोण आमच्या घटनेचे विरुद्ध जो कोण वागता, लोकशाहीच्या विरुद्ध जो कोण वागता तो कोणी आसूं, खंयच्याय पक्षाचो पदी अधिकारी आसूं, तेजेर आमी एक्शन घेता. हें दाखोवपाची वेळ आयज ह्या सरकाराचेर येयल्ली आसा. म्हाका आनीक सरकारा कडेन उलोवपाक जाय, विचारपाक जाय, हे लोक आतां पळय तयार जालात जे गिरीश चोडणकराचेर अटॅक करपाक, मॉबान अटॅक करपाक, मारपाक, तेजे फाटल्यान खंयची शक्ती आसती, हेजे फाटल्यान कोण मिनिस्टर आसा, हेजे फाटल्यान आनी कोण पदाधिकारी आसात, आनी कोण लिडर्स आसा, ह्यांची सखोल चवकशी आमच्या होम मिनिस्टरान करची. होम मिनिस्टरान हितून लक्ष घालचें. तेतूंच वेगवेगळे एजन्सी आसात आमची गोंयांत, इंडियेक SIT, ATS ह्या लोकांक बी सांगचें बाबा हे जे भाशीक करपाक हांकां कोण सांगता आनी हेजे फुडें हें कितें घडल्यार हेजेर कोण जबाबदार काय म्हूण. एका राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षाक धमकी दिवप ही सामान्य चूक जावपाक शकना.
धमकी दिवप ती बी फेसबुकाच्या माध्यमांतल्यान ही खूब व्हडली चूक आसा. आमच्या अध्यक्षाच्या जिवाक धोको आसा. राजीव गांधीक मारला तसो कट गोंयच्या अध्यक्षाक मारपाचो कट भाजपाचे पदाधिकारी करतात काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन केला. अध्यक्ष गिरीश चोडणकराच्या जिवाक धोको आसा हें लक्षांत घेवन पुलिसांनी हाचेर कारवाय करची आनी जे कोण ह्या कटान आस्पाव आसा तांकां भितर उडोवपाची अशी मागणी मुल्लान केल्या. तशेंच गिरीश चोडणकराक कितेंय जाल्यार सरकार आनी पुलीस जबाबदार आसतले अशें काँग्रेसीन म्हळां. आज गिरीश चोडणकर जो आसा हो सामान्य मनीस आज गोंयची जनतेचे प्रश्न जो आसा घेवन सरकारा मुखार वयता. सरकाराचो आमचो काँग्रेस पक्षाचें म्हणणें एकूच आसा की येदे व्हडलें वॉट्सॅपाचेर घालप की मॉब अटॅक करपाचो बाब गिरीश चोडणकराचेर हो प्री प्लॅन आसा काय कितें, हेजे फाटल्यान खंयची फायनान्शियल एजन्सीज जे आसा काय गिरीश चोडणकरार कोणा खंयचे नेताक चुकता काय कितें, काय गिरीश चोडणकर हो जो गोंयचो जनतेचो आवाज जावन मुखार गोंयचो एक नेता म्हणून मुखार सरतलो म्हणून ताका आजूच धांपपाचो प्रश्न करता काय कितें बहुजन समाजाचे. सो हे प्रश्न जे आसा हेजेर काळजी करपाची गरज आसा आनी ताका लागून आमचे पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांक जे सांगलां बाब होम मिनिस्टराक, गोंयचे होम मिनिस्टराक, जो सदांच सांगता की आपूण जे कोणाचे अगेन्स्ट उलयतले आनी लॉ हातीन घेतले तांकां आपूण केन्ना सोडपाना. आयज तेच आमी बाब गोंयचे चीफ मिनिस्टर सांगूं सोदता की तो होम मिनिस्टर आसा की तुणी दाखोवन दिवचें की तूं सारको फीट आसा